आता व्हडलो हेवीवेट रायडर चलयतलो गाडी कॅब बी फाटल्यान घालून तेन गाडयेची म्हाज्या वाट लायली मगो हायन कितें केलें हायन तो होणक्यातल्यान येयली मैं तो तेरा ही गाड़ी लेके जाऊंगा। मेरे पापा का गाड़ी बहुत खराब हो गया अभी चल नहीं सकता। सो गायज पळय ह्यो कुर्ताक न्हू म्हाका फेर मारपाक जाय म्हणून हांवें न्हू ह्यो इंडक्शना वयलो टोप घेतला. वयस Yes, my bro. हाय गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज हांव न्हू आत्तां उठलेलें आसा. उठून बिटून मातशें फ्रेश जाला आनी आतां न्हू पयलीं म्हाका काम करूंक जाय घरातलें काम. कळ्ळें न्हू तुमकां? घरातलें काम केलें काय सगळ्यान व्हडलें काम म्हणटा खबर आहा तें रांदप. कित्याक सांग येल्ले गेल्ले अशें दिसा अशें जाता की कितें रांदूंक त्या खातीर कितें रांदपाचें तें चिंतपाकूच अर्दें वर एक वर वयता. सारकें न्हू? कोण रांदता तेका खबर आसतलो कितें म्हणटात रांदप म्हणटा खबर आहा तें पोटाक तर जायत पूण कितें रांदप तें चिंतूंकूच कितलो टायम लागता. सो गायज हांव आतां कितें करता सांग फटाफट कितें तरी बारीक सारीक रांदता आनी मागीर न्हू हांव बरें रेडी जाता. हवीन म्हाका सांगलां खंय तरी व्हरता म्हणून. खंय व्हरता तें सांगूंक ना पण आयज बाबा हांव रिस्क घेयना आसतना बरें न्हेसोन रावता नाजाल्यार कोणाक आयकूंक जावचीं तापोवणी. सारकें न्हू? सो गायज हे पळय म्हाजें जेवण जाल्लेलें आसा. ही जाल्लेली आसा शीताची पेज आनी ही हांवें केला टोमाट भाजी. काय म्हणटा तेका टोमाट भाजी. पळय शीत कशें कितें मोव जालें खबर ना तरी पूण भुकेक मोव घट पयनात. सारकें न्हू? फटाफट जेयता चरचरीत लागल्या भूक म्हाका. सो गायज म्हाजें न्हू आतां जेवण बिवण जाल्लेलें आसा आनी आतां म्हाका फटाफट सरपाक जाय भायर. पण भायर सरच्या पयलीं एक जाल्लेली आसा प्रॉब्लम कित्याक की म्हाजें फेर न्हू मोडलेलें आसा म्हणून हांव आतां देसी जुगाड करता. दाखयता तुमकां कसलो जुगाड तो. सो गायज पळय ह्यो कुर्ताक न्हू म्हाका फेर मारपाक जाय म्हणून हांवें न्हू ह्यो इंडक्शना वयलो टोप घेतला. भितर इल्लेशें उदीक घातला आनी बरें बॉयल करून घेतलेलें आसा आनी आतां न्हू ह्यो तोप न्हू हांव सगळ्याचेर हेजेर भोंवडयतलो. आनी हे जे तोपाक ब्लॅक ब्लॅक दिसता खबर आहा हय त्या हांवेंनूच तोप ह्यो जवळलेलो आसलो. कळ्ळें तुमकां? असोच इंडक्शनार बश्टोच तोप दवरलो आनी भितरलें उदीक आटलें आनी तोप सगळो जळ्ळो. कळ्ळें न्हू तुमकां? आतां हेतूर हांव मारता फेर. तुमकां दाखयता मागीर हेजी फिनिशींग कशी जाता ती. ओके? आयज कितें नेवें हाडला हाकाक कितें तें पळोवया आतां कितें गो आज वयस दाखव पळय यो 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 हांव हे पळय रेडी बिडी जावन रावलेले आनी अवी म्हाका हाडली आतां नेवी चपलां. पड मगो त्यो पडटा भितर यो आवय 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 यो 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 आवय 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 तुजे कडेन लॅम्बो भवानी चलोवपाक पांय पावना म्हणून तुका पळय हिल्स हाडला हायटेड. बरी हायट आहा मरे हेका बी. आवय 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 खूब 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 आहा रे तुमकां बाबा. खरें सांगू म्हाका न्हू असल्यो वाणो न्हू खूब आवडटा. म्हाका हिल्स बी घालपाक आवडना. ते घातल्यार म्हाका अशें दिसता की म्हाजी हायट खरीच मोडकी आसा म्हणून. हांव म्हाज्या हायटीन खूब खूश आहा. कळ्ळें न्हू? कळ्ळें जाल्यार बरें भंय ना तर आमकां. तुका लायक जाल्या मुगो तूं पुरो मुगो आनी कितें जाय. पूरा पूरा चल. अरे तू और पापा और मम्मी बीच पे जा रहे हैं, हमको लेके जा रहे हैं.
कितने लोग जाएंगे? बेबू के पापा और बेबू की मम्मी, बेबू और मैं और मेरे पापा मेरी मम्मी। वैभव के पापा भी जा रहे हैं। तुमको भी हाँ, हम दोनों को भी को लेकर जाएंगे। सबको लेके जाएंगे। मैं तो बस लेकर जाऊंगी बीच पर, तो बहुत मजा आएगा खेलने में। बहुत ज्यादा मजा आएगा। हम्म, पर वो बीच पे हम लोग जब मजा करेंगे तब तू क्या करेगी? मैं भी मनीषा दीदी के साथ खेलूंगी। बाप रे, मनीषा दीदी को भी लेके जा रही हो बीच पे? हाँ, सबको लेकर जाऊंगी। ओ बाप रे। और तेरे गाड़ी पे मैं बैठ सकता हूँ? नहीं, तुम दोनों अपने गाड़ी पर मेरे पास अपनी गाड़ी है ही नहीं। मेरा गाड़ी तो मैं तो तेरा ही गाड़ी लेके जाऊंगा। मेरे पापा का गाड़ी बहुत खराब हो गया, अभी चल नहीं सकता। मैं तो वही गाड़ी लेके जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि तू घर पे ही बैठेगी और हम सब बीच पे जाएंगे। वैभव, हम लोग बीच पे जा रहे हैं। कौन कौन? पापा जा रहे हैं, पर पापा तो काम पे जा रहे हैं। मेरे पापा काम पर से आ गए हैं। पर अभी वो तो मुझे बाइक देने वाले हैं अपनी। नहीं, पापा नहीं दे सकते अपना बाइक। क्यों नहीं? मेरे पापा अपना बाइक नहीं दे सकते क्योंकि उनका बाइक खराब हो गया, इसलिए। मैं तो रिपेयर करने वाला हूँ। आगे का जो शीशा है वो टूट चुका है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि ग्लास टूट गया है। वो ग्लास के लिए हम लोग अभी क्या करने वाले हैं? मेरे पापा का गाड़ी टूट चुका, हम लोग कैसे जाएंगे भी? एक काम करते हैं, आपके पापा का गाड़ी हम लोग ना झाड़ के ऊपर बांध के रखते हैं। अच्छा है, वही करने वाले हैं हम दोनों मिलके। कौन? ठीक है, सबसे अच्छी बात है। यही अच्छी बात है। और पापा को भी हम लोग घर पे बांध के रखेंगे और हम लोग खुद जाएंगे घूमने। नहीं, मेरी मम्मी पापा को हम दोनों लेकर जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? सो गाइस, आम्ही आता वयता एक दाखिवल्याच्या रायडाक आणि तुमकां सांगता, आमकां न्हू गाडी चलयताना आसतना जाय तल्ली सॅम्पलां गावतात न्हू रे आमी. थोडी अशी असतात, हेवटेन एक गाडी आणि तेवटेन एक गाडी खूप दिसांनी मेळटात. पापा की पर्या स्पेशली. आणि कशी आहा गो घुमती, घरान चलना मुगो बरें म्हणत वयता स्लो आणि आमकांय हाडून दवरता फाटसून न्हू रे आमी अर्देवट. आणि फाटसून मागीर गाडी येता आनी आमचेर ठोकतात. कितें म्हणटा आमी? तांकां खबर आहा न्हू, पापा की बरी हांगा तर एक पडलेलो आहा गाडयेर म्हणून. कितें? तांकां खबर ना तूच एक पापा की बरी म्हणून. आमी थोडीच पसारो करून रस्त्याचेर खबरो मारपाक रावता चलते गाडयेर. तें जावनाका. सगळे 3-4 लोक अशी लायनीत बरी आहा न्हू. घरान कशी आहा, जेवणान कितें केल्लो रोस? आमकां बाबा रोस आवडना, कसल्यो गजाली न्हू रे आमी. अरे वा, अवी आमी ओदोळच्यान चावेक भोंवतात न्हू रे. चावेक भोंवता म्हणजे कळोंक ना. आमकां चाय जाय, चाय मातशें स्टे कर. आनी आमकां पावना. म्हाजो हात धाकटुलो आसा, हांव कितें म्हणून करूं? तूं हेजे व्हडले रायडर मुगो. रायडर न्हू, ह्यो म्हाजो हात ओडटा. म्हाजो हात ओडून कितें लांब जातलो ना न्हू. तूं रायडर मुगो. रायडर जाल्यार हांव चलयता, तूं बसता फाटसून. ना, ना. तूं म्हाका देवे वाडो हाडलाय गो लांब जावपाक. तूं सांगता तूं फाटसूनच बरें ना, आहा. तू सांगता तूं आसतना फाटसून म्हाका खूब बरें आहा. तू म्हाका सांगता आसतना कितें सांगतलो? म्हाका गाडी चलोवंक तू ह्यो वाडो हाडलाय, कळ्ळें तुका? जाल्यार तू दिवचें पडटलें न्हू गाडी चलोवंक. सगळ्याक प्रथम उडयतात काय कितें रे? चलोय गो मातशें. चलो सोदता फाटल्यान. बरें चल. जाव बाबा, खंयच्यान उजवाडले? लेफ्ट सायडीक. हांगा वाडदिवस आहा दिसता.
म्हणून त्यो लायटी घालता सातेरी देवी. आता व्हडलो हेवी वेट रायडर चलयतलो गाडी कॅब बी फाटल्यान घालून. बस ना बसा नासतनाच वयतली ती फुडे. बसो मग हय चावी ऑन करिना चावी ऑन हा. सो आता हांव चल्लो पापाच्या परी वांगडा बायक घेवन. स्लो स्लो स्लो. तुम्ही आता पाहू शकता रायडर अंकिता ऑन द फ्लोर. सॉरी ऑन द फ्लोर. रायडर अंकिता ऑन मोटरसायकल. तेन गाडयेची म्हाज्या वाट लायली मगो. हायन कितें केलें? हायन तो वणको वणक्यातल्यान येयली. हायन वणको पळोवंकूच ना. वणको पळय नासतना गाडी चलयता मगो. हे दोन आसलो धाकटो वणको आसलो बसता. हेजी केन्ना गाडी चलोवपाची न्हू तो. गेल्लोच कसो तू. हांव ना मोडून उडयलाय गाडी माझी ती. हांव तुजी गाडी चलोवचेच ना हेज्या फुडें. ती आता म्हाका 5 लाख दी 5 गाडयेचे लाख माझे. कितें झोप मार ना तू. कोको घे कोको सांगता तो. माझी गाडी मोडला मग तू आता 5 लाख दी म्हाका. हांव ना कोको घे बेगीन तुका. म्हाका हट कोको घे. सो गायज आमी आतां म्हापशा येयल्या कितें तरी सामान घेवपाक बारीक सारीक घरातले. आता आयज संडे म्हणून यादूच ना आमकां तरी घेतले कितें तरी व्हरोकूच जाय न्हू घरा. तू आमचे व्हिडिओज पळयता. सायडीक राव. व्हिडिओज पळयता आमचे कशे आसता व्हिडिओज आमचे बरे आसता. 300 सबस्क्रायबर आमचे व्हिडिओज पळयता आनी मम्मी मामीक विचारला म्हणून सांगा. ओके मगो विचारला म्हणटा मामीचें नाव कितें? Valencia Fernandez. Valencia, thank you so much for watching my vlogs. बरें दिसता की आमचे व्हिडिओज तुमच्या घरा कडेन पावता म्हणून. यू नो इट मिन्स अ लॉट. तुमचो प्रेशियस टायम दिता म्हणून. तुजे बाय पळय आमच्या वांगडा आयज हांगासर मार्केटान म्हापसा मार्केटान आसा पळय. ती बरी हानूच दी बापडे हय आसा. ओके गाईज घराकडे पावून माझी पेट पूजा चालू झालेली असा फुल पॉवर सारखी. ओके सो गाईज हायन पेट पूजा केलेली असा. फुल पॉवर पॉट भरलेले असा माझे. आणि शिनशान पळय कसो पळयता तो. ये शिनशान हारा 5 साल का. आणि तो म्हणटा आसतलो आयज संडे हे तो खाओ अंडे म्हणून. माझो शिनशान फेवरेट हा. सो गाईज फाल्यां आमचे न्हू सबस्क्रायबर मेळपाचे आहा आमकां. सो तांकां मेळपाक आमी वयपाचें आसा सांगोळडा. तुमी लागीं बीन आसा कॉमेंट करून सांगा आमकां. आयच्या ब्लॉगान तुमी पयला आसतलें न्हू एका गाडी दिल्लेली हांवें. लॅम्बो भवानी म्हाजी मोडून दवरल्या हेणी. अरे लॉजिक तरी हा. हायन गाडी चलयल्यारूच गाडी मोडटा. हेंच गाडी चलयता हेंच गाडी मोडटा. ही पळय ही लॅम्बो भवानी म्हाजी हेणी मोडल्या. काम धंदो ना तेका न्ही मोडपाचे शिवाय. आनी आयज आमी गेल्लेली म्हापसा. म्हापसा आमकां एक मेळ्ळे क्यूटशे सबस्क्रायबर न्हू. धाकटुले. आनी तेजे मामीचें खंय नांव वेलेन्सिया न्हू. वेलेन्सिया तूं म्हाजो व्लॉग पळयता. थँक्यू सो मच की म्हाजे व्हिडिओज तुमच्या घरान पावता. तुमी पळयता तुजी भुरगीं पळयता. आय एम रियली प्राऊड ऑफ माय सेल्फ की हांवें तुमची असली फॅमिली जोडलेली आसा म्हणून न्हू. तुजे चेडूं मेवलें तूं मेळोंक पावंक ना. देवाचे कृपेन तुमी एक दीस मेळटली अशें मागता न्हू. आमी बेश्टी रँडमली गेल्लेली म्हापसा आनी आमकां ते धाकटुले बाबडे बेबी मेवळे. क्यूट आसले सारके उलोवपाक न्हू. कळ्ळें. आनी म्हाजी सर्च स्टील बिगिन्स.
RX100 or RX135, please kindly DM. हांव पिसो को सोदता प्लीज. खाटाऱ्यो गोवा पासिंग आसलेल्यो कसल्यो खाटारो पासून उपकारता, पूण गोंया भायल्यो MH आनी कसल्यो आउटर स्टेट नॉट इंटरेस्टेड. विदाउट पेपर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. न्हू हय आमकां जेन्युअन आनी बरी गाडी सोदा, फूल पावर सारकी. न्हू हय एक कलेक्शनान जाय म्हाका हांगासर, हेज्या नो सायडीक म्हाका चलोवपाक जाय. हेज्या सायडीक जाय. ओके सो गायज, आनी एक गजाल मेन म्हणटा पळय ती की हांव ती सिद्धार्थाची लॅम्बो भवानी कावासाकी स्प्लेंडर रिपेर करपाक सोदता. मातशें बारीक तिका बेजीक काम आसा, सो आतां पळयता केन्ना टायम मेळटा तेन्ना तिंगेर वयता. न्हू का हय आनी तिंगेर 2 लॅम्बो भवानी विकपाक आहा, तेजे बद्दल म्हाका परत विचारूं नाका न्हू. हय त्या लॅम्बो भवानीची रेट आसा रोल्स रॉयस रेट आहा ती पडनाका तुमी, डोंट इंटरफियर. न्हू हय आनी कितें तरी एक स्पेशल ब्लॉग येवपाचो आसा, पळयात कशें कितें तें. कालचो ब्लॉग खूब जाण विचारता लोकेशन खंय. आमी लोकेशनूय दाखयलां आनी हेज्या रेस्टॉरंटाचें नांवूय घेतलां. सो तुमी वचा आनी पळयात कशें कितें तें. न्हू सारकें. थंय बरी प्लेस आसा बसपाक. सो पळयात तुमी कशें कितें पळय तें. आणखी रॉंग म्हटला हो. ना चला, आमचो तर ब्लॉग तुमकां आवडला आसतलो. आवडला जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करपाक विसरू नाका. हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या बऱ्या आनी इंटरेस्टींग व्हिडिओन. टील देन बाय.